2022-23 CAG रिपोर्ट सरकारान सभाघरांत सादर केलो। रिपोर्टात जायत्या डिपार्टमेंटाचो फोक काढला, तातूंतले कांय प्रकार पळयात। फोंडेच्या लोकांक नोकरेच्यो संदी मेळच्यो म्हणून IDC स्थापन करपाचो उद्देग खात्याचो यत्न आशिल्लो। मे 2023 GSIDCन उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयाक प्रपोजल दिल्लें। 1,87,825 चौखण मीटर जागो संपादन करचे थारले। ऑक्टोबर 2013 TCP खात्यान NOC दिली। उपरांत जमीन संपादन करची म्हूण उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान जिल्लोधिकाऱ्याक बरयलें। 2015 भूसंपादन अधिकाऱ्यान 70 कोटी 45 लाख रुपया दिवन जमीन संपादन केली। जमीन घेतली, मात सप्टेंबर 2016 IDCन जागो आर्थीक दृश्टीन अयोग्य म्हूण संचालनालयाक सांगलें। जमनीचो रेडखळ तेन्ना बरोच वाडोवन दिल्लो। उपरांत 2 वर्सां प्रक्रियेक ब्रेक लागलो। 2017च्या मंत्रिमंडळ बसकेत प्रपोजल डिनोटिफाय करचे थारलें। इतली म्हारग जमीन कोण घेवचो ना म्हूण उद्देग खात्याक सांगलें। तेन्नाचो रेट 10,500 स्क्वेअर मीटर। वर्सभर फुडें प्रक्रिया जावंक ना, मात ऑगस्ट 2018 जागो परत GSIDCन ताब्यात घेतलो। मात फुडलीं 6 वर्सां कसलोच इंडस्ट्रियल प्रकल्प ना। हाचोच अर्थ सरकारान मोडिल्ले 70.45 लाख रुपया विनाकारण फुकट गेल्ल्याचें मुखार आयला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।